रा रे बाईट घेऊया रे पहिले बाईट घेऊया रे अरे बाईट मागे उचलले आम्ही बाईट घेऊ पहिले फोटो तरी घेऊन त्यांना अरे बाईटच घेऊ बाईट घेऊया रे बाईट मोबाईल काढ म्हणता पण आता कॅमेरा जिथून पडलो कॅमेरा काय आला अरे बरं आपण बरं बरंच नाही आपका प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस का किस वजह से है? देश की निकम्मी मोदी सरकार ने देश को बेचने के लिए एक कानून ला रही है। इस कानून का नाम उन्होंने दिया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। भारतीय युवा कांग्रेस जो कि देश का एक जिम्मेदार संगठन है, कांग्रेस का एक जिम्मेदार संगठन है, उसने इसका विरोध करने का निश्चय लिया है। पिछले एक हफ्ते में पूरे देश में, देश के हर राज्य में भारतीय युवा कांग्रेस इस तरीके से मोदी सरकार का देश बेचने की जो ये पॉलिसी है उसका विरोध कर रही है। और आज ही उसी सिलसिले में गोवा प्रदेश यूथ कांग्रेस यहाँ पर उपस्थित हुई है और मोदी जी के देश बेचने की नीति का विरोध कर रही है। मोदी जी 70 साल में देश की जो बनाई हुई संपत्ति है, कांग्रेस और इस देश की जनता ने जो मेहनत से संपत्ति बनाई थी, उसको अपने दो मित्रों अंबानी और अडानी को देने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस जमा हुई है। इसका विरोध हम आज प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, जल्द ही जिले स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर जाएंगे। आज गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन जो हांगा प्रोटेस्ट आज आमी हांगा करता, हो जो आमचो नॅशनल प्रोटेस्ट, नेशन वायड जो आमी प्रोटेस्ट करता, नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायन जी मोदी सरकार जी पॉलिसी घेवन आयल्या, आनी आमचे बरोबर सगळे जे बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आसा, NSU आसा, महिला काँग्रेस आसा, PCC आसा, सेवादल आसा, तर ह्या पॉलिसी अंतर्गत मोदी सरकार जो फटींगपणाचे आश्वासन दिवन आणि फटींगपणा मारून जो सत्तेर आयिल्लो आणि जे लोकांक सांगताले की काँग्रेसीन 70 वर्सां कितें केलां, तर आज एक मोदी सरकाराच्याच कर्तृत्वान दिसून येता जे आज तो देश आज विकपा उठला, जे आमी काँग्रेसीन 70 वर्सान जे नॅशनल असेट जे आमी तयार केल्ले, जावं ते BSNL जावं, रेल्वेज जावं, स्टेडियम जावं, बाकीचे इतर एअरपोर्ट जावं, गॅस पायपलायन जावं, पॉवर प्लांट जावं, सो हे जे आमी संपत्ती LIC जावं, सो हो आज ह्यो सगळो मोदी सरकाराक विकपा उठला। एकंदरीत जर सांगत आज मोदी सरकारान आज सगळें काबार करून उडयल्लें आसा आणि तेतून ह्यो ज्यो संपत्ती काँग्रेसीन 70 वर्सां ज्यो तयार केल्ल्यो त्यो आज मोदी सरकार आज विकपा उठला। आणि विकपाक कोणाक उठला, जर तेजे जे कोण खास दोन मित्र आसा, अंबानी आणि अदानी, हेंकां तो आज हे विकपा उठला। आणि आमी पळयता की एअरपोर्ट्स पासून जे प्रायवेटायझेशन जाले, काढले आणि अदानी काढून दिले। आज सगळे आमी देशभर पळयता अदानी एअरपोर्ट जाल्ले आसा, मेजर पोर्ट जे आसा देशांत हे आज आमी अदानीक दिल्ले आसा। सो हे जर अशें चलत आणि कारण कितें, कोणी समज घराचेर समज एक आज आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा जाल्यार कोण आपले घर विकना किंवा घराचे नळे काढून विकना, आणि हे पयशे शेवटी इन्वेस्ट करता खंय,
ह्या जे नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायन जी आज पॉलिसी हाडल्या तेच्या अंतर्गत वर्साक 1.5 लाख कोटी रेव्हेन्यू जनरेट जातलो असो मोदी सरकाराचो दावो आसा आणि 4 वर्सांत 6 लाख करोड तेंचे जमा करपाचें आसा. पूण शेवटी हो पैसो घालतले खंय तरी एक हें आसपा जाय की बाबा हो पैसो अमूक कारणाक लागून आमी इन्व्हेस्टमेंट करतले. आमी समजूंक शकता की एक खंयचीय समज एक इन्स्टिट्यूशन जर सामकें बुडपा पावलां जाल्यार तें आमी आज खंय तरी तें विकपाक काडून एक ते पयशे काडून खंय बऱ्या जाग्यार दुसरे इन्व्हेस्ट करता आमी समजूंक शकता. पूण BSNL सारकेल्यो कंपनी आज आमी त्यो मारून उडप कित्याक काय म्हणल्यार जो अंबानी तेजो जो जियो आसा जियोक वयर काडपा लागून BSNL मारून उडप आणि ते खंयचे कडेन कितें काय म्हणल्यार कांयच ना. आणि हो पैसो कोणाचो? पैसो पब्लिकाचो पैसो. पब्लिकाचे पैसे आज जे बऱ्या कारणाक लागून जे आज वापर जावपाक जाय आशिल्लो हो आज मोदी सरकार आज सगळें काबार केल्लें आसा आणि आज एकंदरीत देश विकपा उठला. भारतीय युवा काँग्रेस तशेंच काँग्रेस पार्टीन जो हे आतां देशभरान जे प्रोटेस्ट चलयल्या हे आमी खंयच्याच परिस्थितीत आमी खंयच्या एक्सटेंटाक वचपाक तयार जातले कित्याक इतकी वर्सां मेहनत करून जे आमी आज जे तयार केल्ले एसेट्स आसा ते आज एका धपक्यान तो आज विकून उडप आपल्या एका जे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट आसा मित्र तेजे अदानी अंबानी सारकेले हेंकां दिवन उडप हें आज आमी सहन करून घेवपा ना. एकंदरीत देशवासी जे आसा हे कशेंच सहन करून घेवपा ना. आमी हें विकपाक दिवपा ना. सर तुम्ही उलयता. ह्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बा गिरीश चोडणकर, यूथ काँग्रेसचे अध्यक्ष बा भरत माडगूळकर, यूथ काँग्रेसचे इन्चार्ज अखिलेश हॅरिस, आमचो माजी मंत्री बाब आलेक्स, हे सगळे यूथ काँग्रेसचे पदाधिकारी वांगडी पत्रकार. नॅशनल पॉलिसी ऑफ मॉनिटायझेशन ही मोदी सरकारान डिक्लेअर केली. हे जर पॉलिसी जर पळयत अशें दिसता की ह्या देशांत 60 वर्सांत तयार जाल्ले एसेट्स हे आज कोणाच्या तरी हातांत काडून आमी सोंपयतात अंडर द नेम ऑफ मॉनिटायझेशन पॉलिसी. तशें हांव सांगतालो की वीज वाहिनी पळय आसता म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी मनशाच्या जिवनात जशी रक्तवाहिनी तशें देशाच्या जिवनात वीज वाहिनी अशें म्हणटात. म्हणजे मनशाच्या बॉडी भितर जशें रक्त धांवता आनी ताजेर मनीस जगता तशें राष्ट्राचो विकास हो वीज वाहिनीचेर जाता. त्याच भशेन एसेट्स जे मनीस किंवा फॅमिली तयार करता आनी ते एसेट्स हे नॉर्मली इमर्जन्सी आसले शिवाय केन्ना विकपाचो प्रयत्न करना. तशेंच राष्ट्राचे स्वताचे एसेट्स असतात जे स्ट्रॅटेजीक एसेट्स असतात ते एसेट्स केन्नाच प्रायवेटायज करपाचे ना अशें सगळे राष्ट्राचे म्हणणे आसता कारण ते अत्यंत म्हत्वाचे एसेट्स असतात. आनी म्हणून हांव सदांच आमी म्हणटात ते घरा कडेन बायलो फॅमिली आसता पळय त्यो भांगर एक करून दवरतात. खबर सुद्दां नासता, घोवाक सुद्दां खबर नासता त्यो कित्या खातीर एक करून दवरतात. कारण जर केन्नाय असो वांकडो प्रसंग येयत ज्या वेळाचेर तुजे कडेन कांयच ना, मोडपाक खर्च काय ना, कांय जगपाक काय ना, अशा वेळाचेर ती भांगर किंवा आमी तिका गंगाजळी म्हणटात ते भांगर विकून मनीस सर्वायव जाता, फॅमिली सर्वायव जाता. आज राष्ट्र इतल्या वर्सां त्रास काडून पंडीत जवाहरलाल नेहरूच्या वेळावेल्यान काँग्रेस पक्षाच्या प्रधानमंत्र्यांनी हे एसेट्स तयार केल्ले. आमची रेल्वे कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट रेल्वे नेटवर्क इन द एंटायर वर्ल्ड अशें आज वातावरण आसा देशात. एअरपोर्ट्स हे सगळे प्रायवेटायज करपाचो जो प्लॅन चल्ला हातूंत देशाची दिवाळखोरी आमकां दिसून येता. हे एसेट्स विकपाचे न्ही. आतां कोणे तरी पळय तांचे कोणे तरी पळय म्हटलें की काँग्रेसीय विकिल्ले. काँग्रेसीन कसले कंपनी विकिल्यो ताडा हिस्ट्री आनी पळया. काँग्रेसीन स्कुटर्स इंडिया लिमिटेड ही कंपनी मॉनिटायज केली. कित्याक केली मॉनिटायज? ती लॉस मेकिंग आशिल्ली, स्कुटरीन मॅन्युफॅक्चर करना आशिल्ली, कांय चलना आशिल्लें. अश्यो कंपनी काँग्रेसच्या काळात ही मॉनिटायज करपाचो प्रयत्न जालो. कारण आमकां दिसलें की ह्यो कंपनी जर दुसऱ्या कोणा कडेन दिल्यो जाल्यार त्यो बरें चलपाचें. आज बीजेपीचे सरकारच्या मॉनिटायज करपाक शकता कितें करता मॉनिटायज? कितें खंयचे एसेट विकपाक शकता? अरे जी रेल्वे ज्या रेल्वेन इतल्या वर्सां देशांत रेल्वे चल्ली, इतली सरकार आयली आनी गेली, कोणे स्वप्नाक सुद्दां चिंतलें ना रेल्वे प्रायवेटायज, रेल्वेची स्टेशनां प्रायवेटायज, एअरपोर्ट प्रायवेटायज.
तुका आनी मागीर रायटूच ना न्ही कितें कितें उरता तुका म्हणजे आतां कांय ना पब्लीक कांयच करपाक शकना फाल्यां व्हडलीं व्हडलीं हॉस्पिटलां एम्स आनी कितें ती हें करतले अंडर द नेम ऑफ मॉडर्नायझेशन ती प्रायवेटाक करून उडयता आनी म्हणून म्हाका दिसता पब्लिकाक हें कळपाक जाय प्रजेक हें कळपाक जाय की अशे म्हत्वाचे एसेट्स ट्रान्समिशन लायन्स आहेत सगळे अशे जे पळय प्रायवेटात करपाचें चल्लां हातूंत भितर एक षडयंत्र हे काढून अवघ्या थोड्या जाणांच्या हातात दिवप थोड्या जाणांच्या घशात घालप इतल्या वर्सांचे कॅसेट आनी एका फुडें सांगप 70 साल में क्या किया अरे आज 70 सालांत केलें म्हणून तूं आज हें उलोवपाक शकता आनी म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळे ह्या मॉनिटायझेशन पॉलिसीचो निशेध करतात आनी परत एकदां प्रजे कडेन मागतात की हे एसेट्स अशे प्रायवेटायज जावपाक दिनाकात ताचे खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमचो पक्षूय करतलो आमचे ऑफिस बेरर्सूय करतले आनी आमी लोकांनी प्रजेनी आमकां तेंको दिवचो अशें हांव प्रजे कडेन मागतां गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस नॅशनल एज्युकेशनाचो एक भाग म्हणून ज्या हेजेर पळय राहुल गांधी आनी पी चिदंबरम हाणें दिल्ली साकून हे गव्हर्मेंटाचो जो हिडन एजेंडा आसा तो एक्सपोज केलो आनी तेजे नंतर देशभर ही संपत्ती जी आसा आयज नरेंद्र मोदी विकपाक सोदता अंडर नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायन म्हणजे एसेट्स आसा ते कन्वर्ट करप टू कॅश तितून भितर दोन साध्य करता एक म्हणजे तूं देश काबार करता नंबर 2 तुजी मित्रांक हेल्प करता आनी ह्या प्रोसेसान आमचो कंट्री हितूंतल्यान काबार जाता आतां देशाची संपत्ती करून दवरल्यात आनी देश चलोवपाक जो फेल जाल्लो आसा मदीं ताणें पयलीं डिमॉनिटायझेशन हाडलें देशाची इकॉनॉमी काबार केली तेजे नंतर देशाचे भांगर जवळ जवळ 1,50,000 कोटी म्हणजे 1.5 लाख क्रोर्स रुपयाचे भांगर जे रिजर्व आशिल्ले जे केन्ना विकनात ते विकून देशाची एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे फायनान्स आनी वीक जाल्ले आसा हें तेणें मान्य केलें आनी देशाक जे स्वाभिमान आनीक वेगळ्या वेगळ्या जे राष्ट्रप्रेम सर्टिफिकेट दितात हेणी हो राष्ट्रप्रेम कितलो आसा तो दाखोवन दिता आयज ह्या पायपलायनान मॉनिटायझेशन हेतून देशाचे वेगळे वेगळे एसेट्स विकले वयता तितून भितर थोडोच तो उल्लेख केलो जाल्यार जे रोड्स आसात फॉर रुपीज 1.6 lakh crores which is around 26,700 kilometers of national highway. That means now Narendra Modi wants to sell 26,700 kilometers of national highways for rupees 1.6 lakh crores. Railways is selling for 1.5 lakh crores, around 400 stations. So Narendra Modi wants to monetize 400 railway stations, 150 trains, railway tracks and woodsheds. This is the national assets. It is built over a period of time. Power transmission, they have sold around 42,300 circuit kilometers of transmission network Modi want to sell. Power generation, 40,000 crores. That means 6,000 megawatts of hydro, solar and wind assets. These are the national assets. National gas pipeline for rupees 25,000 crores. 8,000 kilometer ही pipeline असा. Petrol pipeline 4,000 kilometers of Indian oil आणि HPCL ची जवळजवळ धरून 22,000 crores तो विकता. Telecom sector for 35,000 crores. 2.86 lakhs kilometers of BharatNet fiber optics जे केल्ले आशिल्ले ते त्या भायर warehousing, mining जवळजवळ 32,000 crores, 160 coal mines. This government want to sell. Airports आणि परत बोळ मारतले जवळजवळ 21,000 crores, 25 airports all over the country. He want to sell to his friends. The ports, त्या एअरपोर्ट आमकांय लागता पोर्ट्स आणि परत बोळ मारता आमचे पोर्ट्स विकता म्हणून जवळजवळ 13,000 crores 31 projects, 9 ports Modi want to sell. Stadiums, the stadium म्हणजे या युथाचे एसेट्स फॉर द यूथ्स 11,000 crores ते 2 नॅशनल स्टेडिया विकतात. सो
हे सगळे नॅशनलाचे विकता आसतना आतां गोंयांक कितें जातलो हेचो इम्पॅक्ट? गोंयचो आमचो एअरपोर्ट आसा, तो एअरपोर्ट तो विकतलो, अडानी जावं अंबानी तो चलयतलो. आमची रेल्वे स्टेशन वयतली जितली गोंयांक आसात ती, आमची जी पायपलायन आसा त्यो पायपलायनी गेल्यो, टॅलिकम्युनिकेशन ऑलरेडी काबार केल्लें आसा आनी त्या टॅलिकम्युनिकेशन पार्ट सेल करपाचो पार्ट म्हणून जे आमचो चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब कामती जे इंटरनेटाची फॅसिलिटी जी कनेक्ट केली पंचायतीन आनी पयर तो क्लेम करतालो आमच्या मुख्यमंत्र्याक की तुमी तुमचे खातीर जालें म्हणून. 10 वर्सां जालीं हेणी 5% काम उरलेलें तें कंप्लीट केलें ना. सो द हिडन एजेंडा इज वी वॉन्ट टू सेल दॅट ऑल्सो अँड प्रमोट अंबानीज जिओ प्रमोट करप आनी गोंयांक सगळ्या नेटवर्क तेणी काबार केल्ली आसा. आमचे पोर्ट आसात तो पोर्ट विकतात. आमचो बीच आसा कोस्टल 105 किलोमिटर्स कोस्ट लायन हो मरिना प्रोजेक्ट्स बी हाडल्यात. सो हे सगळे विकपाचें जें षडयंत्र आसा त्या हितूंतल्यान एक्सपोज जाता. आमी मोदी सरकाराक वॉर्निंग दितात की हो देश तूं विकनाका, हो देश तुवें बिल्ड करूं ना, हो देश तुवें स्वातंत्र्य केलें ना तुगे पक्षान केलें ना, जावं तुज्या पक्षाचे जो RSS आसा तेणी हो देश स्वतंत्र करूं ना. हो देश स्वतंत्र काँग्रेसीन केला, काँग्रेसच्या देशाच्या नागरिकांनी केला. हो देश लोकांनी बिल्ड केला. हो देश तुमचो बिल्ड करपाक तुमचें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना आनी हो देश विकपाक तुमकां कांयच अधिकार ना. थँक्यू. अरे मोदी सरकार, मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार, अरे देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, अरे देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, स्टेडियम विकले, मोदी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, देश विकलो, BSNL विकली, रेल्वे विकली, BSNL विकली, मोदी सरकार, अरे देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, मोदी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकली, रेल्वे विकली, स्टेडियम विकले, एअरपोर्ट विकलो, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, अरे देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकले, एअरपोर्ट विकलो, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकले, रेल्वे विकली, एअरपोर्ट विकलो, रेल्वे विकली, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकली, हायवे विकली, एअरपोर्ट विकलो. अरे मोदी सरकार, मोदी सरकार, अरे बीजेपी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकले, एअरपोर्ट विकलो, स्टेडियम विकले, हायवे विकलो, मोदी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकले. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकले, हायवे विकलो, मोदी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, मोदी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, स्टेडियम विकले, मोदी सरकार, देश विकलो, स्टेडियम विकले, एअरपोर्ट विकलो, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, देश विकलो, एअरपोर्ट विकलो, BSNL विकले, स्टेडियम विकले, हायवे विकलो, मोदी सरकार, देश विकलो. मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद.
जिंदाबाद जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद मोदी सरकार मोदी सरकार देश विकलो देश विकलो एयरपोर्ट विकलो हाईवे विकलो बीएसएनएल विकले मोदी सरकार देश विकलो एयरपोर्ट विकलो देश विकलो अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अरे बीजेपी मुर्दाबाद 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 अरे बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अरे मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो अरे मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे देश बेचना बंद करो मोदी सरकार शर्म करो अरे देश बेचना बंद करो अरे मोदी सरकार शर्म करो अरे देश बेचना बंद करो मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय अरे बीजेपी सरकार हाय हाय अरे भ्रष्ट सरकार हाय हाय अरे भ्रष्ट सरकार हाय हाय अरे मोदी सरकार हाय हाय बंद करो देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो देश बेचना बंद करो अरे बंद करो देश बेचना बंद करो बंद करो देश बेचना बंद करो अरे मोदी सरकार मोदी सरकार देश विकलो एयरपोर्ट विकलो देश विकलो एयरपोर्ट विकलो मोदी सरकार देश विकलो रेलवे विकली एयरपोर्ट विकलो देश विकलो बीएसएनएल विकले मोदी सरकार बीजेपी सरकार एयरपोर्ट विकलो रेल्वे विकले एयरपोर्ट विकलो रेल्वे विकले स्टेडियम विकले स्टेडियम विकले हाईवे विकलो देश विकलो मोदी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार पुन्हा पेंड्या ना ना सांगत म्हणजे तू हांगा राव कितें सांगू बरो हां बरा